रिपोर्ट आयला तो काल मायनिंगाचे लोकायुक्ताचो रिपोर्ट आयजूच माझ्या ऑफिसान पावला हांवें अजून वाचूंक ना रिपोर्ट आय विल गो थ्रू द रिपोर्ट आय विल टेक द ओपिनियन ऑफ द एजी ऑल्सो आनी इट इज अ रिकमेंडेटरी रिपोर्ट तो तेंच्यांनी सरकाराक धाडून दिल्लो रिपोर्ट आसा इट इज नॉट कंपल्सरी इट इज बाउंड टू गव्हर्मेंटाक तशा पद्दतीचो नासता बट तरी हांव रिपोर्ट वाचल्या उपरांत एजी ओपिनियन येयल्या उपरांत ताचेर कितें निर्णय घेवपाचो तो मागीरचो निर्णय पूण हातूंत कितें परिणाम जातलो सुप्रीम कोर्टान तो मॅटर चालू आनी सुप्रीम कोर्टान हाचो काय परिणाम जातलो 15th फायनान्स कमिशन फाल्यां येता परवा तेच्या बरोबर म्हजी मिटींग आसा फाल्यां ते सगळ्या पार्टी प्रेसिडेंट बाकीच्या सगळ्यांक वेगवेगळ्या अपोजिशन लिडर्स हांकांय मेळटा आनी परवा कॅबिनेट अलॉंग विथ मी मेळटा तो तेजो आमचे ऑलरेडी प्रिपेरेशन्स हे चालू आसा स्टेटीचो कितें डिमांड आसतलो स्पेसिफीक फॉर तो हांव तुका पयलीं कसो सांगतलो तो फायनान्स कमिशन येवन गेल्या उपरांत सांगतलो हय आमचे पार्टीचे नवीन अध्यक्ष JP नड्डाजी हांची नवीन अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्या आमच्या पार्टीचे ऑलरेडी कोर ग्रूप आनी बाकीचे उपमुख्यमंत्री हे सगळे आमचे तेंचे अभिनंदन करपा खातीर थंयसर गेल्ले सो दॅट परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें काम हे नेटान नवीन लिडरशीप JP नड्डाजी जगत प्रकाश नड्डा हांच्या लिडरशीप सकयल सुरू जाला ते नेटान काम फुडें वयतलें सर मायनिंग केसीर कितें उलोवप बीन जाल्लें मायनिंग केसीच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टान आमी निर्णयाची वाट पळयता आमी आमचे एफिडेविट फायल करतले सेंट्रलूय आपले एफिडेविट फायल करतले केन्ना मेरेन तुमी होपफूल आसा आमी येता ती डेटीक आमी रावल्या 22 तारीख पर्यंत डेट आहा टेंटेटिवली 22 तारीख बीन परत लागतली केस सर आनी एक बोवाळ पडलो की मोविन गुजराच्या भावाचें नांव येता म्हणून त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा पळय न्ही ही चालू करपा लागला आमी सगळ्या इररिस्पेक्टीव खंयसरूच कांयच प्रॉब्लेम नासतना ताजें इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन दॅट केस